म्हाका हांव आमदारा बरोबर एक बरेच ते पयलीं ह्या एरियेक येवन गेल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की अशें अशें हांगा प्रॉब्लेम आसा. पयर म्हाका ताणें सांगलें की लोक घेवन आपल्याक मेळ्ळे, आपणें तांकां एश्युरन्स केला की म्हाका घेवन येता, वी ट्राय टू रिजॉल्व द प्रॉब्लेम. हांगा तांचो एक डिमांड आहा तो क्रॉस ओवर करपाक पेडेस्ट्रेशन. सो ताजे खातीर हांवें तांकां सजेस्ट केलां जे हांवें मडगांव शहरांत जेन्ना रेल्वे आयली, रेल्वे हें जालें तेन्ना हांवें तो मडगांव डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. सो ताजे खातीर हांवें तांकां फुटब्रीज घालो एक्सक्लुझिवली चलून वचपा खातीर लोकांक. आनी आमी मातशें हायट कमी आशिल्ले कारणान डिझायन बरो जालो, सारको प्रॉब्लेम ना जाणट्यांक सुद्दां. हांगा तो म्हणटा फुटब्रिजाची हायट मातशी वयर आसपाक शकता. इफ इट इज मोर then I have suggested that we will put escalators so that there is no inconvenience to the old people. To that extent it is all right. Second तांचो डिमांड आहा तो मोटरेबल दीस मुखार खंय तरी आयल्यात ते ताजेर तांकां सांगलां हांवें एग्जामीन करा, टेक्निकली एग्जामीन करा, कशें कशें बसोवपाक जाता तें 2 ऑप्शन्स तयार करा. आनी आय हॅव टोल्ड देम दॅट आय वील कॉल देम इन पेंजीम नेक्स्ट वीक ड्युरींग असेंब्ली सेशन. आमदारा कडल्यान मेसेज धाडटा, एक 7-8 जाणांक तांकां म्हटलां येया, we'll give them a presentation and see which could be the best option. Am I right? To that extent we'll try to resolve. Immediate relief म्हणटा ते रम्बलर्स तुम्ही घालपाक लायले 7 दीस. रम्बलर्स that is minor. ते घालपा फाल्यां घालपा तांकां सोमार पर्यंत घाल म्हटलं तांकां. ते तांचे असले रम्बलर्सांचे बी कितें आसा ते इमिजिएट ते म्हाजी गरज ना. ते आमदारान सुद्दां सांगलां ताणें बरोवन दिलेलो तो दे वील पूट. दॅट इज नॉट ए इशू. दॅट मेन इशू इज फुटब्रिज for public to go and then that some motorable access or something. सर पण तो मोटरेबल ॲक्सेस तो सारको लँडिंग पॉयंटाचेर येता ते हांव तुका कांय सांगना आतां. आय कॅनॉट मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दीस बिकॉज अनलेस these are all based on technical parameter. But within the technical parameter we will try to find out a solution. That is what I said, prepare 2 options. Which option is easier for them, which option is easier for the department, we will try to execute. कितें दुसरो शब्द घालपाक सोदता सगळें तुका हांवें सारकें क्रिस्टल क्लियर सांगलां, हेंकी पेंकी सांगूना. तांकांय सांगलां हांवें तांचे मुखार सगळ्यांचे मुखार की तुमी 7-8 जाण मागीर म्हणजे हे हांव आपयतां आमदाराक सांगता टायम दितां. ताजे पयलीं तांकां प्लॅन जाय आशिल्लो, त्या प्लॅनाची कॉपी आमदाराक दितां, तांचे कडेन डिस्कस करनी, तांणी सजेस्ट करनी. तांकांय सांगलां टेक्निकली तुमी सजेस्ट करा. वी ट्राय टू समहाव ऑर अदर ट्राय टू रीच एंड पॉयंट खंय तरी. म्हजें म्हणणें कितें जें म्हाका दिसता, हांव आज कित्याक कितें करपाक शकना कारण दीज आर ऑल द थिंग्स वीच आर डिसायडेड नियर बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ऑर मिनिस्ट्री ऑफ नॅशनल हायवे. हांवें तांकां कितें सांगलां हाजे मुखार जेन्नाय नवो प्लॅन ते तयार करता कसलो तांकां म्हटलां टेक लोकल MLA, लोकल पीपल, स्टेक होल्डर्स, एटलीस्ट शो देम द प्लॅन सो दॅट तांकां कितें जर सजेशन करपाचें आसा they can make those suggestions and we will try to best to see how we can try to incorporate whichever is possible. मागीर अशें करचे पेक्षा पयलीं गेलें जाल्यार चड बरें. सर लिव्हिंग दीस अपार्ट दाबोलीम जो तुम्ही हें केल्लो डायव्हर्जन विशाल मेगा मार्टा कडेन 1-2 महिने टायमींग दिल्लो, इट इज ऑलरेडी मार्च. कितले तांकां स्कोप टायम कितलो आसा? चालू आहा. आमी तांकां डेडलायन दिल्या डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करता. आयज आमी उपासनगर हांगासर आसा आनीक तुमकां खबर आहा तुमी लास्ट टायम मिडियानूय हाडलेली की आमच्या जे उपासनगरचे आमचे रेजिडेंट आसा तांकां सामकें डिफिकल्ट आसतालें क्रॉसींग जावपाक. हांगा क्रॉसींग दवरूंक ना, ताका लागून हायवे ताका लागून ही आमी सगळे रेजिडेंटान आमी एका आमचो PW मिनिस्टर सर दिगंबर कामतीक आमी रिप्रेजेंटेशन दिल्लें, लोकांनी दिल्लें, हांवें ताका लेटर केल्लें आनी आयज तें इन्स्पेक्शन दवरलें. आयज सर दिगंबर कामत सर हांगासर सायडीर आयलो आनी लोकांक एक्सप्लेन केलें की लोकांनी ताका सांगलें बाबा आमकां कितें जाय तें. आनीक आयज आमकां इसो सोल्युशन अशें येयलें की चडशे हांगासर लोकांक अंडरपास आहलो पूण फिजिबिलिटी तितली ना. तरी आसतना एक सजेशन आयज हांगासर अशें जालें की फूट ब्रीज हो जावचो अशें सजेशन घेतलां. आनी हें म्हाका दिसता फूट ब्रीज लोकांक सोंपेपणीचें आमचे जावं दोनूय सायडी स्कुलां आसा, रेजिडेंट आसा, हांगासर लोकांक वेन्ना वचपाक कामाक वचपाक जाय, सांकवाळ इंडस्ट्रीज आसा थिंगाय कामाक वचपाक जाय. हाका लागून हांगा फूट ब्रीज हांगासर दिवचो अशें सजेशन जालां. आनी चडशें म्हाका दिसता हें सजेशन आमी PWD जे इंजिनियर आसा ते कडेन आमी डिस्कस करून हें फायनलायज करतले आनी लोकांकूय मान्य जालां की हो फूट ब्रीज हो जावचो म्हणून. कित्याक लोकांक बरे भाशेन सॉल्व जातलें, लोकांक बरे भाशेन जावं सिनियर सिटीजन जावं स्कॉलार भुरग्यांक वचून सोंपें म्हणटालें तें आमी आयज डिसिजन केलें. हांव चड आनी चड आमच्या दिगंबर सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तो आयज आयलो आनी आमच्या मदीं लोकांकूय ताणें सांगलें बाबा अशें अशें आमी करुया. लोकूय ताका एग्री जाला. तेजेरूय आमी डिस्कशन करतले कित्याक आनीक 5-6 जाणांची कमिटी काडया म्हणल्यार तेजेरूय आमी डिस्कस करून जे
कन्सर्न डिपार्टमेंट जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकांय आपयन हाडटलो तो एक आर्टिस्ट आमचो तो तांकांय आपयन हाडटलो आनी ताचें सोल्युशन आमी तेवूय सोल्युशन आमी कितें तें काडटले. एक्चुली आतां सरान सांगला ते भाशेन ते पयलीं आमकां गायड करना वो सांगना. एक्चुअली तेणें आमकां पयलीं एज अ MLA वो एज अ सरपंच वो पंच विलेज पंचायत तेणें पयलीं कळोवपाक जाय. पूण ते कळनासतना ते हायवे जे तांकां की डिफिकल्टी जे लोकांक रेजिडेंट की डिफिकल्टी आय ते तांकां खबर आसना. हे आपले येता की सर्वे करता आनी आपले प्लॅन पास करता. पयलें तेणें आमचे जे विलेज पंचायत आसा ताका सांगपाक जाय. मागीर ZP आसा जावं कोण MLA आसा हेंकां पयलीं सांगपाक जाय. पूण हे सांगनासतना हें करता ताका लागून हें जाता प्रॉब्लम जाता. आतां सरान सांगला ते भाशेन म्हाका दिसता तो दुसरे डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दितलो अशें पयलीं तुमी गांवांत कितें येता जाल्यार पयलीं गांवांत विलेजान सांगपाक जाय. आनी सांगलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी लोकांक सांगून आमी हें प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक हें क्रिएट जावपाक शकना. ताका लागून म्हाका दिसता तोवूय तें स्टेप सर घेतलो आनी मागीर लोकांक तें प्रॉब्लम येवपाचें ना. खरेंच आमी सगळे जे आमी इनिशिएटीव घेतलो ते खरेंच खूब जाणां आमी सगळे हॅप्पी आसात. कारण आमी थोड्याशा लोकांनी पयलीं हो इशू घेतलो कित्याक आमकां खूब डिफिकल्टीज जाताली हांगच्या ज्या लोकांक क्रॉसींग करपाक. नाजाल्यार आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें जे आमचो जो जंक्शन पॉयंट आसा तो फुडें वचून एक्सिडेंट प्रोन जावपाक शकता इन फ्युचरान. ताका लागून आमी हो इनिशिएटीव घेवन आमच्या आमदाराक कॉन्टेक्ट करून आमदारान आमचे जे बांदकाम मंत्री आसात दिगंबर कामत बाबाक तांकां आपोवन आयज आमचे प्रॉब्लम इशू रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तेंच्यांनी हेजे फुडें आमची 7 जाणांची कमिटी काडून तेंचे कडेन मिटींग करून प्लॅनिंग आनी जो कितें आसा प्लॅनिंग आसा फुडें तें आमकां डिस्कस करून ते करतले अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगलां. हांव खरेंच हॅप्पी आसा की आमचे आमदार तशेंच आमचे PWD मंत्री ते आमकां खुद्द येवन तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी सगळ्यांक हांव हे जो आयल्या आनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो तेजे बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं. दिगंबर बाबान तुमकां एक कमिटी काड म्हणून सांगल्या आनी तांकां एक रिप्रेझेंटेशन दी आनी कितें बारीक कितें सजेशन उरल्या ती करपाक सो ताजेर कितें म्हणणें आहा तुमचें? ते एक्चुली खरेंच एक बरी गोश्ट की ते लोकल लोकांक कॉन्फिडन्स घेवपाक सोदतात. जशें ना की थोडे जे पयलीं जे प्लॅनिंग आशिल्ले ते वयल्या लेवलाचेर नॅशनल हायवेजान कितें केल्लें तांकांच खबर आशिल्लें. जे लोकल स्टेक होल्डर आसा तांकां तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवना. जे आतां आमचे मंत्री आसात दिगंबर बाब कामत जे प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलां 7 जाणांची कमिटी काडुया लोकल लोकांची. जे प्रमाणे खरेंच एक लोकांचे प्रश्न हेचे करून सुटावे जातले अशें हांव मागतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.